तो आयकता कमी आणि उलयता चड। आरजेपीच्या विरेश बोरकारान बुधवारा डबल मतदान कार्डाचो प्रश्न विधानसभेत मांडलो। या मुद्द्यावयल्यान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि विरेश बोरकारा मदी भासाभास जाली। विरेश आयकता कमी आणि उलयता चड, तो आयकता कमी आणि उलयता चड अशा शब्दान मुख्यमंत्र्यान ताचेर बॉम्बगुळो शेवटिल्लो। आयकात तांकां। स्पीकर सर, हो जो माझो प्रश्न आसा तो डिवो वोटिंग कार्ड रजिस्ट्रेशनाचेर आसा। आता हितून म्हाका थोडे उत्तर येयल्या ते म्हणजे डिवो वोटिंग कार्ड जेन्ना रजिस्टर करपाक जाय, सॉरी वोटिंग कार्ड रजिस्टर करता 21 वर्सांचे वयर कोण रजिस्टर करता जाल्यार तेणेन सेल्फ डिक्लेरेशन करचें पडटा आनी तितून डिक्लेरेशन केल्या नंतर खंयचे गोंयान आसा जावं दुसरे गोंयान डिवो वोटिंग कार्ड आसा जावं दुसरे स्टेटीन आसा, इंडियेच्या खंयच्याय स्टेटीन आसा नाल्यार तें डिक्लेरेशन करचें पडटा। डिपार्टमेंट आमचे इलेक्शन कमिशन जे डिपार्टमेंट स्टेट इलेक्शन कमिशन डिपार्टमेंट आसा हे डिपार्टमेंट कितें करता, आमचो जो EROज आसा जावं सगळे जे स्टाफ आसा EROचे अंडर स्टाफ आसा हे रेक्टिफाय करपाचे व्हेरीफाय करपाचे हे स्टाफ करता तरी कितें, कित्याक एवरी टायम डिपार्टमेंट सांगता की आमी सगळे काम करता, आमी कॅन्सलेशन करता, सगळे करता, बट जायना कित्याक लागून हे म्हाका उत्तर जाय सीएमा कडल्यान। स्पीकर सर, actually this comes under the Election Commission of India. स्पीकर सर हांव इंटरप्ट करता, स्पीकर सर हांव इंटरप्ट करता। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लास्ट टायम आन्सर दिल्लो पळय हो परफॉर्मन्स बजेट आसा आनी तितून क्लियर कट वाचून दाखयता, क्लियर कट प्रिपरेशन एंड अपडेशन ऑफ इलेक्ट्रोल रोल अंडर द रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 हेज्या अंडर स्पीकर सर स्टेट गव्हर्मेंट म्हटल्यार आमचो स्टेट गव्हर्मेंट आनी हो परफॉर्मन्स बजेट हांव म्हाका खबर आसलें सीएम हो आन्सर दितलो पहिल्या प्रश्नाचे हांवें दिवंकूच ना। स्पीकर सर, तो आयकता कमी आणि उलयता चड त्या ती म्हाका दिसता पयलीं तेणी आयकचें। हांवें ताका पयलीं कितें सांगलां, हें सगळें पयल्यान पयलीं इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हाच्या अंतर्गत येता, ताज्या उपरांत स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ स्टेट हे सगळें मॉनिटर करता। तांणी जें सांगलें पळय न्ही EROज ह्या सगळ्या जाणांक इट इज एन हेड इज एन स्टेट इलेक्शन कमिशन बीइंग अ मिनिस्टर ऑफ दीस डिपार्टमेंट। स्पीकर सर, हाच्या अंतर्गत डिलिशन आनी एडिशन हे प्रत्येकाचो रायट आसा। प्रत्येकान जर थंयच्यान आपलें वोटींग कॅन्सल करून हाडलें आनी हांगा जर फॉर्म नंबर 6 भरलो, हांगासर फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 फॉर द एनरोलमेंट फॉर्म नंबर इज 6। सपोज कोण तरी भायल्या स्टेटींतल्यान आयलो, आपल्या वोटींग कॅन्सल करून घेतलें आनी तेणी हांगा जर एनरोलमेंट येवन फॉर्म 6 भरलो जाल्यार आमचो जो कन्सर्न ऑफिसर जो आसा इलेक्शन तेणी तेजो फॉर्म पयल्यान पयलीं एडमीट करचो पडटा आनी ताज्या उपरांत व्हेरीफाय करचें पडटा। ताज्या उपरांत सिस्टम आसा स्पीकर सर की डायरेक्टली ताका नोटीस वता तेंच्या थंयसर, हें आतां नासलें। हांव प्रश्न विचारता, ही जी बस्तीज आसा हितून व्हेरिफिकेशन जातली आनी हेजो रिपोर्ट येतलो आमकां डिपार्टमेंटा कडल्यान, हेजो रिपोर्ट येतलो की कितली कॅन्सल जाल्ली आसा अशी डिवो वोटिंग कार्ड, कित्याक एवरी टायम आमकां लेमॅनाक कंप्लेन्स घालची पडटा, डिवो वोटिंग कार्ड आसा म्हणून घालची पडटा, आमकां डेटा दिवचो पडटा। हो डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर कित्याक आसा स्पीकर सर, हे कामाक कित्याक आसा, हेंकां आमी पेमेंट दिता, तुका कितें जाय स्पीकर सर आमकां जाय की व्हेरिफिकेशन हेज्या बाबतींत टोटल व्हेरिफिकेशन जातलें आनी तेजो रिपोर्ट येतलो जावं रिपोर्ट आमकां टेबल जातलो। माननीय मुख्यमंत्री। स्पीकर सर, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया it is regarding collection of the Aadhaar data from the electorals, make it clear that the submission of the Aadhaar number is voluntarily on the part of the electorals. हे आधाराक लिंक करपाचो एक प्रोसेस एक सुरू आसा। तेणी जी काही एग्जाम्पलां जी सांगली पळय न्ही, इट इज एन प्रोसेस स्पीकर सर। हांव एक सांगता स्पीकर सर, ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां ड्युअल वोटिंग दिसता, विशेष करून खंयच्या बस्तीत तेणी जी सांगली खंयची बस्ती, ती बस्ती आमी आयडेंटिफाय करता आनी आयडेंटिफाय करून ड्युअल वोटिंग आसतली ती कॅन्सल करपाक आमी स्पीकर सर घेता। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।